देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप दोर्नदूतांच्या इतिहासांतले. पेद्रून बरयलेले पयल्या पत्रांतले दुसरे वाचप आनी जुआंवाचे शुभ वर्धमान. आयज जावन आसा पास्कांच्या काळा वेलो चवथे सातोडे आनी आख्खें ध्यान मन आयज बऱ्या घोड्याचेर थारायलेलें आसा. सगट आमी जाणो 23वें स्तोत्र सर्वेस्पर म्हजो घोडी. ह्या स्तोत्रांत दाखोवन दिता सगळे गूण बऱ्या घोड्याचे. असले घोड्या फाटल्यान आमी वेचचे आनी असले घोडी आमी जावचे. न्हू तितलेंच पूण बऱ्यो शेळयो आमी जावच्यो. पयल्या वाचपान दोर्नदूतांच्या इतिहासा वेले भागिवंत पेद्रू आमकां म्हणटा, बऱ्यो शेळयो जावंक पातकाक फाट करात आनी बावतिजम घेयात. देव तुमकां पवित्र आत्म्यान भरतलो. दुसरें वाचप भागिवंत पेद्रूच्या चिटी वेले आमकां आपोवणें दिता. जशे भाशेन जेजू ताणें सोंसलें ते भाशेन आमी सोंसूंक जाय. आनी शेवटाक शुभ वर्धमानांत जेजू म्हणटा, हांव शेळयांक दार. म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरत ताचें थारोण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरूंक मेळटलो. तर आमी बऱ्यो शेळयो बरे घोडी जावंक वावरुया आनी बऱ्या घोड्याचो जेजूचो पाटलाव करुया. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.